नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. मंत्री फक्त पैसे करूंक बिझी. काम करूंक एका मंत्र्यान घेतले 20 लाख. गोंयांत भ्रष्टाचारनी लूट. आदलो मंत्री मडकयकाराचो आरोप. बाबूश म्हणटा नाव घे. गोंयांत भ्रष्टाचार लूट हे प्रकार नवे न्ही. सगळे एकाच माळेचे. मडकयकाराच्या आरोपा उपरांत विरोधकांचे सरकाराचेर फार. मंत्री म्हणटात सगळे एके तागडेंतले न्ही. म्हापशें सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान गायब जाल्ली 4 सेल डीड परत आशिल्ल्यो तश्यो थंयच. मंत्री म्हणटा पुलिसांचो तपास चल्ला. भितरल्या MTSाचेर दुबाव, मात अटक ना. खापरे शहराचे देवूळ मोडटना वड काडटना आडखळी हाडपी अनवळख्याचेर FIR. देवळाक सरकारी हालचाली. मुख्यमंत्री म्हणटा सुवात दाखयात, बांदून दिता. बीजेपीचो केंद्रीय सरचिटणीस BL संतोशाच्यो आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्या बरोबर 1 to 1. प्रदेश अध्यक्ष दामू म्हणटा रिशफलाचेर चर्चा ना, संघटनेचेर. कॅश फॉर जॉबाचे मेन दलाल पूजा नायकाचेर पणजे पोलिसांचे दुसरे चार्जशीट. 120 पानी चार्जशीटांत 1 साक्षीदार. RTO LDC जॉबाक 6 लाख उखल्ले. क्रिस्तांवाचो प्राचिताचो काळ. लँड सीझन सुरू. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडेच्या मिचांत वांटेकार. इस्टर मेरेन 40 दीस प्रायश्चित्ताचो काळ. मंत्री फक्त पैसे करूंक बिझी. बारीक कामाक मंत्र्यान 20 लाख घेतले. भ्रष्टाचार न्ही, लूट चल्ल्या. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो सणसणीत आरोप. भलायकेचें रजाव दिवन 2022चे वेंचणुकेंत खंय कडेक दवरलो. अजून जाग मागना. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डवाले खंय संपर्कांत. BJP निर्णय घेना जाल्यार आपूण चल्लो. कुंभारजुंवेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सरकारी कामकाजाचेर वादग्रस्त विधान केला. एका बारीक कामाक लागून एका मंत्र्याक ताणें खंय 20 लाख रुपया दिल्यात. पक्ष सोडटाना खंय कोण मंत्री तो सांगतलो. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. सध्याच्या तुमच्याच सरकाराचेर तुम्ही आरोप करता. All ministers are busy in counting money. तुमकां दिसता CM चेंज जावपा जाय सो? Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't want to. For what, sir? Take it for a small work. It's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान विसव घे, दुसऱ्याक संद दिवया. बरो जालो की तुका बरी संद दिता म्हूण भाजपान खंय उतर दिल्लें. मात अजून कांयच जालें ना. गेल्या विधानसभेक 2022च्या इलेक्शनाक म्हाका तिकेट दिवं नाशिल्ली. म्हाका बरो ना म्हणून. म्हाका सांगलें तूं बरो जा, मागीर तुका कसलें पोजिशन आमी दितलें. तेच्या नंतर इलेक्शन जालें. BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. सगळें जालें. तेंच्यांनी वाचपूच केली ना. तांकां विचारपाक येयल्लो हांव. म्हाका प्रॉमीस केल्लें म्हणून हांव त्या वेळार रावलो ना. आय सपोर्टेड द BJP. When I will get my position. They told me that they will let me know. Okay. I will wait for 1 week. I will take my own decision. मजगती 8 दिसां भितर निर्णय घेना जाल्यार खंय चल्लो. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस संपर्कांत आसा. There are other many parties. There is a Congress. Again, they are also in touch with me. Goa Forward is also in touch with me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडकयकाराच्या आरोपाचे विरोधकांक आयतें कोलीत. सरकाराक सोल्लो. हे प्रकार नवे न्ही. सगळे खंय एकेच माळेचे. मंत्री म्हणटा मडकयकारान मंत्र्याचें नांव घेवचें, ना जाल्यार पुलिशेंत कागाळ करची. सगळ्यांक दोशी धरप बरोबर न्ही. बाबूशूय म्हणटा नांव घे.
मुख्यमंत्री म्हणटा मडकयकाराकच विचारात. It's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. गोंयांत भ्रष्टाचार न्ही लूट चल्ल्या. मंत्री पैसे मागतात म्हणून आदलो मंत्री मडकयकारान विधान केल्ल्या उपरांत बोवाळ. सत्ताधारी मंत्र्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. सीएम पांडुरंग मडकयकारान आरोप केला मंत्र्यांचे की सगळे पैसे पांडुरंग मडकयकाराक विचारा होते. Mr. Madkekar basically should name the minister who has asked him for money. Who has asked him for money? That should be whether the minister has asked him for money, that he should basically clarify. पैसे लागचे पैसे मेजपाक बिझी आहा म्हणटा. तुम्ही मिडियामध्ये ज्याने सांगला ताका नांवूय सांगपाक लाय. आतां तो अर्दें करतलो, तूं म्हाका विचारतलो. म्हाका दिसता देव कापरेश्वर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस. आणि ह्या टॉपिकाचेरच आमी बंद करूया. See, in a democracy, one should be careful but not to abuse the freedom one has to speak. He was a former minister. I don't want to speak more. Everybody knows him well and he knows this ministry also well. He should look into his own backyard and what happened during his time before commenting on others. My simple advice to him, don't throw stones at glass houses. Followed, na? If is something wrong, then he should go and file a police complaint and straight away take action. प्रॅक्टिकली कोणा कोणी म्हणजे असलो जर व्यक्ती आमदार म्हणजे पब्लिक हे आरोप करप बरोबर न्हू. सगळे बाबा मिनिस्टर सोड अशें म्हणप बरोबर केलो अशें म्हाका दिसता. आता त्याने कोणाक दिला कोणी घेतला हे त्याच्या तोंडात ताणें स्पश्ट करप. मजगती विरोधकांनी सरकाराक सल्लो. is not a new revelation. आम्ही टाइम एंड ओवर अगेन आम्ही हे एक्सपोज केलोले हा अबाउट करप्शन, लूट बाय मिनिस्टर्स जावं ब्युरोक्रेट्स बाय द गव्हर्नमेंट फ्रॉम द सेक्रेटरीएट टू द पीडीएस. हे सगळे हितून लूट मारपा मुखार आहाय. तेणें खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेची जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ईडी हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय, तेंचेर इन्क्वायरी करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ही लूट अजुनूय चल्ल्या तेन्ना एक्चुअली ताच्या सारक्या मनशान सांगप की नाही आपल्या गँगान जॉईन जाता म्हणून दुसरो कोणतरी मंत्री अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. दीज आर गँग ऑफ गुंडास. भारतीय जनता पार्टी हॅज बिकम गँग ऑफ गुंडास. गँग्स ऑफ बसेपोर म्हणून आशिल्ले पळय तशें आतां गोंयांत स्टार्ट करपाक जाता. ही शूड बी कॉल्ड एज अ विटनेस एंड सेट दितलोय क्रायम करता आनी घेतलोय क्रायम करता. बोथ शूड बी चार्ज अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. दिसतो एक हाय टायम जाल्लो आसा की ह्या स्टेटमेंटाचेर एक थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ते लोकल हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन गाय दिल्ली. म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान एक दिल्ली इन्व्हेस्टिगेशन टिमूच धाडची गोंयांक की गोंयचो करप्शनाचो हे पाळो इतलो वाडलेलो आसा. म्हाका दिसता ओपन येवपाक जाय आनी हाजेर खरें म्हणल्यार एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक ही हे सेड घ्या म्हणून 20 लाख दिले ताका व्हरा आनी काडा कोण मंत्री तो. ह्या खंयच्या मंत्र्यान पयशे घेतले, खंयचो मंत्री हातूंत इन्वॉल्व आसा, खंयच्या कामाक घेतले हें जनते मुखार येवपाक जाय. कित्याक आज बीजेपीन सामान्य बारीक जनतेचेर इतलो दबाव घातला की प्रत्येक मनीस भिता उलोवपाक. मडकयकारान नवे विधान करूंक ना. भ्रष्टाचार सुरूच आसा. हांवें विधानसभेतूय विशय काडिल्लो. विजयाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान गायब जाल्ली 4 सेल डीड आशिल्ली तशी फायलींत. पुलीस चवकशी चल्ल्या. मंत्री आलेस सांगता. लँड ग्रॅबिंगाचें प्रकरण काय विचारल्यार मंत्री म्हणटा स्पश्ट ना, चवकशी चल्ल्या. पुलिसांक भितरल्या एकल्या मल्टीटास्किंग स्टाफाचेर दाट दुबाव. केशीक 2 म्हयने जाले, अजून अटक ना. कांय म्हयन्या पयलीं म्हापशें सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान 4 लँड सेल डिडां गायब जाल्लीं. कितलेशेच म्हयने पुलीस तपास करताले. सेल डिडां मेळ्ळ्यात म्हूण मंत्री आलेक्स उलयलो. I'm happy to tell you that some months ago there were 4 documents, 4 sale deeds that had disappeared in the Mapsa sub-registrar's office. We have been able to find those 4 sale deeds, and of course police investigations are still continuing, but we have in our custody today those 4 sale deeds.
which we would be able to give to the rightful owners. So is it have anything connection with land grabbing case? I wouldn't be able to answer that. I wouldn't be able to answer that. Genuinely, I would not be able to answer. मजगती ऑफिसांतलो MTS स्टाफ आसुये म्हणून दुबाव सॅलरी दवरतना खंय CCTVत कॅप्चर जाला, पुलीस तपास चल्ला, त्या मनशाची चवकशी चल्ल्या म्हणून सुत्रां सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खापरेश्वराचें देवूळ मोडटना आनी वड ट्रान्सलोकेट करतना सरकारी कामात आडखळी हाडल्यो म्हणून पर्वरे पुलिसांनी अनवळख्यांचेर FIR केला. हे विशीं PWDचे ईन खंय कागाळ केल्ली. देवूळ खापरेश्वराचे शिमे भितरूच जाय म्हूण लोक मागतात. लोक सांगता थंय देवूळ बांदून दिवपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी. पर्वरे वडाकडे म्हणटा थंय वडाच्या झाडाचे ट्रान्सलोकेट करतना आणि खापरेश्वर देवूळ मोडटना सरकारी कामात आडखळी हाडली म्हणून पर्वरे पुलिसांनी आंदवळख्या आड FIR नोंद केला. वडाचे झाड ट्रान्सलोकेट करपाची हायकोर्टाची वर्द मुखार काडून कॉन्ट्रॅक्टरान झाड ट्रान्सलोकेट केले. तेन्ना थळाव्यांनी आणि एक्टिविस्टांनी बरोच विरोध केल्लो. खापरेश्वराचे देवूळ शिमे भितरूच आसचें म्हणून थळाव्यांची मागणी. थळाव्यांनी सुकूर पंचायतीच्या सरपंचाची भेट घेतली. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. शिमे भितर जागो सोदात आणि आपल्याक सांगात आपूण त्या सुवातेर देवूळ बांदून दिता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. मंत्री रोहन खंवटेची माहिती. ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या, जागे पळयल्या, तातूंतले भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितले जे उतर हांवें मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड. मुख्यमंत्री म्हणटा लोक सांगता थंय देवूळ बांदून दिवपाची सरकाराची तयारी आपणे पयलींच लोकांक सांगिल्ले. मात तेन्ना कोणें काना मनार घेतले ना. पयलीं सुद्दां आमी तांकां देवूळ बांदून दितात म्हटलें मागीर शिफ्ट करुया म्हटलें. वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें. पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितलें तें सांगता थंयसर. खापरेश्वराचे देवूळ पर्वरे वाठारांत बांदपाक लागून वेगवेगळ्या पावड्यार यत्न चल्ल्यात. सुवात निश्चित करतना ह्यान फुडें सगळे खापरेश्वराचो प्रसाद घेवनूच जातले म्हूण थळावे सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज सावन कांपाल ग्राउंडार रिलोकेट केल्लें वडाचें झाड वेल्यान मेलें. मुळांतल्यान पाळांक कोंबरी फुट्टा. लँडस्केप एक्सपर्ट म्हणटा कांपालाच्या वडावेल्यान पर्वरे देख घेवची. गिरी वलसर जमनीत पुरलो तो वड जगतलो कसो दिसना. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज सावन वडाचें झाड रिलोकेट केल्लें. झाड व्हरून कांपाल ग्राउंडार रोयिल्लें. पावस गेलो मात झाड जगपाक पावलें ना. झाड वेल्यान मेलें म्हूण आतां जाणकारांनी स्पश्ट केला. नवीन हे झाड काडून लायिल्लें ताच्या उपरांत एका वर्सान पयल्या हे झाड आमकां मेल्लें अशी बातमी सगळे कडेन पळोवपाक मेळटलें. सो आमी पळोवपाक गेल्ले ते म्हणल्यार कांपालेलो झाड जिते आसा काय ना म्हणून. पण प्रत्यक्षान पयल्या अशें दिश्टी पडटा की वयले जो पाड आहा झाडाचो तो मेल्लेलो आसा. बट सकयल पळोवपाक मेळटा ते आजुनूय जिते आसा आनी ताका सद्या कोंब येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. हे आमकां आजुनूय पळोवपाक मेळटा. झाडा विशीं डॅनियल डिसोजा कितें म्हणटा आयकात. This banyan tree could not withstand the monsoons and the water logging. So what I want to say to everybody, whenever you are transplanting, please transplant at higher altitudes. So this was one of the main reason, water logging at the base and too much surplus rain we had this year, which caused the banyan tree to rot. But nevertheless, the banyan tree is throwing out new shoots from the base of the old banyan tree. So it is showing that there is some life or growth at the base of that banyan tree. आता पर्वरे कॉरिडॉराक आडखळी येता म्हणून सरकारान खापरेश्वर देवळा कडले वडाचे झाड रिलोकेट केला. हो वड जगोवपाक सरकाराक येस येतले काय ना ताचेर आता प्रश्न उप्रासल्यात. झाड रिलोकेट करतना कितें जतनाय घेवची पडटा ताचेर आता जाणकार उलोवपाक लागल्यात. तातूंतल्या कितल्या गजालींचो अभ्यास जाला तोवूय प्रश्न. पेडणेच्या मोपा विमानतळा खातीर आणि राष्ट्रीय महामार्गा खातीर कितलीशीच झाडां कापल्या उपरांत आता खंयच्याय प्रकल्पाक आडखळी येता जाल्यार ती झाडां जाता तितली रिलोकेट करपाक सरकार यत्न करतना दिश्टी पडटा. रिलोकेट करता ते बरें आसा मात ती जगोवपाक सरकाराक येस येता काय कितें ताचेर मात प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे आनी रुपेश राऊत. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोशाच्यो आमदार मंत्री तशेंच मुख्यमंत्र्या बरोबर 1-to-1. प्रदेश अध्यक्ष दामू म्हणटा मंत्रिमंडळ रिशफलाचेर चर्चा ना, संघटनात्मक चर्चा. तेवटेन दिवचलचो आमदार शेटे बीजेपीत वचपाचें शिनाल सोडटा. 2027 आपलें कितें तें खंय बीजेपीन थारावपाचें.
फाटल्या कांय म्हयन्यासावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो चर्चा सुरू आसा. दिल्लीच्यान एखादो केंद्रीय फुडारी आयलो की ह्या चर्चेक उतेता. मंगळारा भाजपाचो केंद्रीय सरचिटणीस BL संतोष गोंयांत. आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्या वांगडा 1-to-1 बसका जाल्यो. प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं चर्चा ना. सर 1-to-1 मीटिंग चालू आसा तो खंय तरी काय मंत्री आनी सर इंडिपेंडंट आसा ते मेळपाक गेल्ले आसात. ते प्रत्येक जण कोण येतात मेळपाक ते येवंक शकतात. पूण रिशफलाचे बीन कितें चर्चा चालल्या ताजें कांयच ना. पूण 1-to-1 मिटिंगेचेर कितें डिस्कशन टॉपीक तरी एटलीस्ट कांयच ना. संघटना संघटनेचे सगळे. अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नियोजनाविशयी खंय बसका. तांची बैठक आशिल्ली समन्वय समिती महिला समन्वय समितीची बैठक ताचो एक आढावो घेवपाक आनी बाकीचे संघटनात्मक आढावो. दिवचले मतदारसंघातल्या अपक्ष वेंचून आयिल्लो आमदार चंद्रकांत शेटये भाजपचे वाटेर. 2027ची विधानसभा वेंचणूक भाजपच्या उमेदवारीचे लढपाची तयारी म्हणून आमदार शेटये उलयलो. तर तुम्ही एक इंडिपेंडंट आमदार पुढच्या नेक्स्ट टाइम यू विल प्लॅनिंग टू गो टू बीजेपी 100%. म्हणजे फुडले बिचोलेची तिकेट तुमकां बिचोलेचे बीजेपी कडल्यानच. हांव म्हाका अशें विचारलें पूण तुमी तयार आसा. हांव तयार आसा. ओके. काय नाशिल्लें सरान म्हणजे अपॉइंटमेंट घेतलें. सर एक 5 मिनटां उलयलें. सगळें विचारलें मतदारसंघाबद्दल आनी काय काम करलें. पूण सरकाराचें काम काजात कितें विचारलें अशें अशें आयकूं येतालें की परफॉर्मन्स सुद्दां पळयले वयता. जे मिनिस्टर्स आसा तेंच्या परफॉर्मन्सा बद्दल ना हें सगळें म्हजे कडेन काय दिसता. म्हजे कडेन म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हजे कामाचें काम कर म्हणून सांगलें. लॉंग टर्म पळोवन काम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आरोपी पूजा नायका आड पणजे पुलिशेन दुसरें चार्जशीट घालें. 120 पानांचें चार्जशीट. एकलो विटनेस. येरादारी खात्यांत LDC पोस्ट दिता म्हणून सांगून खंय 6 लाख उखल्ले. पोस्टाक अप्लाय केलेंच ना. हे पयलीं पर्वरी पुलिसांनी पूजा आड 113 पानांचें चार्जशीट घालां. कॅश फॉर जॉब केसीन पूजा नायकाच्या अगेन्स्ट आनी एक चार्जशीट फायल जाल्या. पयली चार्जशीट फायल आसली ती पर्वरी पुलीस स्टेशनान. थंयसरू वचत पयशे घेतलेले गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तातूंत ताका एक्यूज म्हणून थंय अरेस्ट केल्ले पर्वरी पुलीस स्टेशनान. आनी दुसरी आतां चार्जशीट फायल जाल्या ती पणजे पुलीस स्टेशनान केल्ली आहा. पण ह्या केसीन मेळटा त्या म्हायती प्रमाण की जो विक्टिमाक तेणें सांगलेले की तुका गव्हर्मेंट जॉब दिता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक LDC जॉब आसा त्या पोस्टा खातीर 6 लाख रुपया पयलीं एडवान्स दिवचे पडटले म्हणून तेणें सांगून त्या विक्टिमा कडल्यान ते पयशे बँक ट्रान्जॅक्शन जे गुगल पे नाल्यार फोन पे वयल्यान तेणें ट्रान्जॅक्शन करून घेतला आनी तो एमावंट 6 लाखाचो आसलो. आतां पणजे पुलीस स्टेशन हितून इन्व्हेस्टिगेशन चार्जशीट फायल केला. तेतून 120 पेजीची चार्जशीट. तेतून एक विटनस आनी एक एक्यूज हे थंय मेन्शन केल्ल्या. आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकर वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. क्रिस्तांवाचो प्रायश्चिताचो काळ लेंट सीझन सुरू. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जेनी ॲश वेनसडेचे मिसांत वांटेकार जाले. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकाच्या कपलाक पवित्र गोबोर लायता. फुडले 40 दीस हो प्रायश्चिताचो काळ चालू उरतलो. इस्टराक लेंट सीझन सोंपता. Catholics worldwide observe Ash Wednesday today, marking the beginning of the 40-day Lenten season. Priest reminds the faithful with the words, "Remember that you are dust, and into dust you shall return." During Lent, Catholics fast, abstain, and offer prayers and sacrifices. The season of Lent ends with the Holy Week, with the death and resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday. पिराचीत कोरात मौन बदलात हे 40 दीस हे जेजूचे उतरां. हे जेजूच्या जेवणाक आपयलेली सगळीं सुभाग्य. आयज आमी सुरू करता प्राचिताचो काळ, क्वरेस्माचो काळ. आनी आयज जावन आसा गोबराचो बुधवार.
शिंजेचो बुधवार इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा एश वेनिसडे. उपराचीत काळ आयजतान सुरू जाता आनी हो 40 दिसांचो काळ जावन आसा तयारेचो काळ. आमी व्हडांतले व्हडले परबेक म्हणजे इस्टराक पास्कांचे परबेक आमी तयार जावचे. आयजतान आमची पवित्र सभा कोरेजमान भितर सरता आनी ह्या प्राचीत काळांत हे 40 दीस देव आमकां कुरपेन बरोवन आपणाशी येवंक आपयता. देवाची परतून येयात, देवाचो मोग नियाळात आनी देवाची काकलूत घेवन नवें जिवीत जिवंक फावरात. आयज आमी माथ्याक गोबोर घालून पिराचीत सुरू केला. आदल्या काळार पिराचीत गोबरान बसून करताले. हो माथ्याक गोबोर लावन आमी 2 वस्तू नियाळटा. एक वस्त म्हणल्यार की आमचें खालतेपण आनी आमचें ही कूड जावन आसा धूळ आनी माती. आनी दुसरी वस्त गोबोर लावन हांव पिराचीत करतलो म्हूण भास दिता. NEP प्रमाण एप्रिलांतल्यान सुरू जावपा आशिल्लें शिक्षणीक वर्स जुना सावन सुरू करचें पालक शिक्षक संघाचे फुडारी शिक्षण सचिवाक मेळ्ळे. NEP विशीं पालकांक स्पश्टीकरण जाय. परीक्षा सोंपून भुरग्यांक फक्त 8 दीस मेळटात. सुरू करता जाल्यार सक्ती नाका, जाय तांकां भुरग्यांक धाडू दी. पालक फ्लेक्सिबिलिटीचें उलयतात. NEP प्रमाण शिक्षण वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय. मे म्हयन्यांत खंय भुरग्यांक सुटी. परीक्षा जाल्या उपरांत एप्रिल म्हयन्यांत फुडल्या वर्गाचे खंय क्लासीस सुरू जातले. मात ह्या निर्णयाक पालकांचो विरोध. शिक्षणीक वर्स जुना सावन सुरू करचे पालक शिक्षक संघाचे मुखेली शिक्षण सचिव लोलयेकाराक मेळ्ळे. In this, what is the present circular जे हा implement जाल्यार everyone is going to suffer. Earlier, children used to get 2 months of holidays for month of April and May. From the time the school started in June to the time the exams have happened, it has gone smoothly with the new implementation of NEP. We informed Mr. Lolekar that the schools are getting over on the 28th and 29th of March. That is state board, Goa state board exams are getting over. And schools are directly reopening on the 1st of April. That the students need break to de-stress. To which he has replied that they are considering 1 week break only for the children. To which we parents who are there for the meeting were not happy with the answer, and we stated our facts why it was not, which we have already discussed with you, that children need a long term of break so that they have extracurricular activities. Then in Sangla ki they are planning classes will be more on activity based one, to which we parents have asked to make it optional kormun. So when we say optional, je konak datpak jay activity based classic, they parents datpak jata, and the other parents who want to send their children for any other extracurricular activities, make that optional for parents. Don't force it down to parents that the children have to come to school for these classes. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. TCP खात्या कडल्यान सरकाराक 7 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. ह्या प्रकरणाची चौकशी तशेंच लुकसाण भरपाये खातीर हायकोर्टांत याचिका. 2024 एप्रिलांत जमीन रुपांतर करपा खातीरचें मोल 200 रुपया स्क्वेअर मेत्रा वेल्यान 1000 रुपया केलें. मात हो बदल करून सुद्दां फक्त 200 रुपया मोल लायिल्ल्यान लुकसाण. लुकसाणीची वसुली करपाक सरकारान सुरवात केल्या. विजिलन्साची इन्क्वायरी खंय चलता. AG सांगता. We filed a petition in the High Court and we brought it to the notice of the High Court that apart from the illegalities taking place regarding change in zone, that there is a deliberate attempt being made by the Chief Town Planner Mr. Rajesh Naik in fact causing a loss to the public exchequer in collecting the fees that are payable for change of zone under section 17(2). We brought it to the notice of the court that instead of applying the new notification which had prescribed a rate of 1000 rupees per square meter, Mr. Rajesh Naik was applying the old notification which was not applicable to the case and charging a rate of 200 rupees per square meter. The total loss, we placed on record a case where a conversion was done and a total loss was caused to the public exchequer to the tune of rupees 7 crores 16 lakhs. लुकसाणीची वसुली करपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच विजिलन्सान हे विशीं इन्क्वायरी सुरू करून
TCPच्या अधिकाऱ्यांची हे लुकसाणी खातीरची जबाबदारी थारायतले म्हण ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उलयलो. Finance department wrote a letter to the TCP department to recover the balance amount of 800 rupees per square meter. In fact, this issue is being considered by the Vigilance Department, and Vigilance Department is inquiring into it. Vigilance Department will prepare a report and submit it to the High Court in a period of 4 weeks' time. As far as recovery is concerned, we have told the High Court that the entire money which is due and payable will be recovered quickly. Notices will be issued in respect of a complaint which the petitioner has made about a particular person. Notice has been already issued to such person. The court has asked the government to make a statement as to what happens in case without making this payment, these people go on with the construction at the site. So on that issue, the government is supposed to make the stand clear before the court. हे विशींची फुडली सुनावणी 12 मार्चाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हणजूण वाठारांतल्या सावंड पोल्युशनाचेर नजर दवरूंक हायकोर्टान खासा समिती नेमल्या. 2 प्रायव्हेट मेंबर आनी म्हापशेंचो SDPO ह्या समितीचेर आसतले. एजी उलयला. समितीन सावंड पोल्युशन करतल्यांच्या आड कारवाय करून हायकोर्टाक रिपोर्ट दिवपाचो कोर्टाची ऑर्डर. फाटले कितलेशेच दीस अंजुणा वाठारांत सावंड पोल्युशन म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. कांय म्हयन्या पयलीं अंजुणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत सावंड पोल्युशना वयल्यान एकामेकाचेर हातूय घातिल्ले. आता प्रकरणांचेर नजर दवरूंक हायकोर्टान खासा समिती नेमल्या. Noise pollution matter, the court has appointed a new committee for monitoring of noise pollution in Anjuna. 2 committee members are one Gerald Fernandez and one Kamlakant Naik. These 2 private members are appointed by the court, and it will consist of a device P North will be also part of this monitoring committee. This monitoring committee will conduct surprise visits. Then they will also chalk out a strategy to control the monitoring of the noise pollution, and they will report to the court what are the measures and what are the violations which are taking place in Anjuna, and that is the order that is passed. We were waiting and we were finalizing names for a long time, but today somehow the court has finalized these names, and at least as far as this issue is concerned of appointment of monitoring committee is concerned, that has been completed by the High Court. Sir, this committee will be of how many members? Totally 3 members, as I told you. One is the device P and other 2 are private members. This committee has to be notified. No, there will be an order. This is appointed by the High Court now. So once the High Court appoints, it can start right now. From today itself it can start. And they have to submit the compliance report to the court? Yes, they will have to report. As I told you, they have to prepare a report and submit it to the court from time to time. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 1 मार्चा सावन ट्रॅफिक तालाव कॅशलेस. कॅश नासल्यार पुलीस पेमेंटाक लिंक दितले. परत पुलिशेंत येवच्या आदी घरा कडच्यान फायन भरूं येता, SP ट्रॅफिक सांगता. तालावाचे वसुली विशीं पारदर्शकता उरची म्हूण हो बदल. दिवचले तालावाचे पयशे एके बायल कॉन्स्टेबलान भितर बडयले म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. उपरांत हो बदल. दिवचल ट्रॅफिक सेलाच्या एका स्टाफान चलनाचे पयशे स्वताच्या बॉल्सात घातिल्ल्याचो कांय दिसा पयलीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताच्या उपरांत ट्रॅफिक फायनीचे सगळे पयशे कॅशलेस घेवचे म्हूण ट्रॅफिक सेलाची सगळ्या पुलीस स्टेशनांच्या ट्रॅफिक सेलांक वर्त. 1 मार्चाच्यान पयलीं तुमकां हांव सांगता, 1 मार्च 2025 आमी सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिलां की कॅश पेमेंट जो आसा तो आमी रिसीव करप ना फॉर कंपाउंडिंग ऑफ MV चलन. म्हणजे जी चलन पडटा ताजी कॅश कंपाउंडिंग फीज आमी घेवप ना. ट्रॅफिक फायनी विशीं पारदर्शकता येवची, परत परत पुलिशेंत फावटी मारच्या आदी चलन भरपाक मेळचें म्हूण खंय ऑनलायन फायन घेवपाची सक्ती केली. कित्याक सद्या डिजिटल इरा आशिल्ल्या कारणान डिजिटल ताचो फाटलो मेन एडवांटेज म्हणल्यार एक म्हणजे वायलेटर सदांच आपल्या कामां जावं हाका बिजी आसता. सपोज ताजी केस समज कंपाउंड जालो ना, पेंडींग उरली, ताका ती कंपाउंड करपाक जावं पेमेंट करपाक ताका कन्सर्न ट्रॅफिक सेल ऑर पुलीस स्टेशन ताका वचचें पडटालें. तो ऑफिसर तेन्ना टायमार अवेलेबल आसल्यार बरो आसा, नाल्यार ताका परत ट्रीप पडटाली. सो आतां हें जें न्यू आमी इंट्रोड्यूस केलां, जें लिंक प्रोवायड केलां, ताजेर ताका विदावट विजिटींग ट्रॅफिक सेल ऑर कन्सर्न पुलीस स्टेशन ताज्यान ऑनलायन पेमेंट करपा जाता आपले केसीचो. आनी दुसरें म्हणल्यार हातूंत आनी एक हें आसा की ट्रान्सपरन्सी उरतली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.
भुरग्यां मदीं कल्पकता वाडीक लागून स्टेम रोबोटीक लॅब मजत करता. मुख्यमंत्री उलयला. रोबोटिक्स अँड कोडिंग स्कुलांनी सुरू केल्या उपरांत सध्या कांय स्कुलांनी स्टेम लॅब तयार केल्यात. सरकार अशे लॅब आनीकय स्कुलांनी सुरू करतलो. हेडलँड सड्यार मुरगांव हायस्कुलांत स्टेम लॅबाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. स्टेम लॅब म्हळ्यार सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग आणि मॅथमॅटिक्स हे चारूय विशय एकीच कडेन शिकपाक मेळपी लॅब. हेडलँड सड्यावयल्या मुरगांव हायस्कुलांत गॅदरिंगाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान ह्या स्कुलांत स्टेम लॅब दिवपाचें उतर दिल्लें. बुधवारा दिसा मुख्यमंत्र्यान मुरगांव हायस्कुलांत स्टेम लॅबाचें उक्तावण केलें. आमचो प्रयत्न आसा की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी अशा पद्दतीचे रोबोटीक लॅब, स्टेम लॅब हे तयार करप. भुरग्यां मदली क्रिएटिविटी, इनोवेटीव आयडियाज सो तेंच्या मदीं क्रिएट जाता आनी भुरग्याचें एट्रॅक्शन टुवर्ड्स द सायन्स फील्ड हें खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. ताकाच लागून अशा पद्दतीचे एटलिस्ट इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे हो लॅब ह्या स्कुला खातीर केला, पण बाकीच्या भुरग्यांनी सुद्दां विजीट करून जाय जाल्यार ह्या स्टेम लॅबाचो फायदो घेवं येता. कसो आसा, कितें आसा. इनिशियल स्टेजीचेर आमी कोडिंग एंड रोबोटीक हे सुरू केल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांक इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या स्कुलांनी दिल्या. बट स्टेम लॅब एक लिमिटेड स्कुलांनी क्रिएट केल्या. बट इन फ्युचर स्टेम लॅब बाकीच्याय स्कुलांनी आमी क्रिएट करतले. आज हो स्टेम लॅब ओपन करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांवें सांगलां आनी रोखडोच स्टेम लॅब जो आसा पळय आज हांगा इनॉग्रेट केलो. आयच्या भुरग्यांक आयच्यान तांकां टिचर्सांनी हें शिकपाक मेळ्ळो. टिचर्सांनी हेजो चडांत चड भुरग्यांक ह्या लॅबाच्या मदीं तांकां इनोवेटीव शिकोवपा खातीर प्रयत्न करचो. मुख्यमंत्र्यान आपलें उतर पुराय करून ह्या स्कुलाक स्टेम लॅब दिले खातीर थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान मुख्यमंत्र्याचे उपकार आठयल्यात. सगळ्यांक पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जे ताणें प्रॉमीस केलेलो की आमी एक स्टेम लॅब दितली म्हणून मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लेले आसा ते आमचे मुरगांव हायस्कूल करमली स्कुलाचे आयज जाल्लेले आसा, कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी आतां सगळी स्टुडंट्सांक लागून ओपन आसतली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.